नमस्कार. आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकेचेर. शेनवारा राज्यात झेडपी वेंचणुके खातीर मतदान जालें. कोविडाक लागून फाटलो कांय काळ ही वेंचणूक प्रलंबीत उरिल्ली. कोविडाक लागून कांय प्रमाणात कमी मतदान जालें. तशेंच खुबश्या बुथांचेर निमणे वराक कोविड पेशंटांनी पीपीई किट घालून मतदान केलें. राज्य सरकारान गोंयांत मायनिंग परत सुरू जावचें म्हण जाता तितले सगळे यत्न केल्ले आसा. हाचो निवाडो ह्या 6 म्हयन्यां भितर लागतलो म्हण मुखेलमंत्री सावंतान सांगला. खुबश्या जाणांनी वेंचणुकेंत नोटा पर्याय ना म्हण बोवाळ केलो. मात झेडपी वेंचणुको पंचायत राज्य कायद्या खाला येता म्हण तातूंत पर्याय ना म्हण सुत्रा कडल्यान स्पश्टीकरण मेळटा. झेडपी वेंचणुकेंत नोटा पर्याय दिवंक नाशिल्ले खातीर परत वेंचणूक घेवची म्हण मागणी गोंय शिवसेनेन केल्या. जमनीच्या वादांतल्यान ग्रामस्थांनी मावळिंगे झेडपी वेंचणुकेचेर घालो बहिश्कार. झेडपी वेंचणुका वेळार खुबश्या फुडाऱ्यांनी झेडपीक चड अधिकार दिवपाक जाय म्हण सूर व्यक्त केलो. मंगेशी चर्च कॉलनीक शॉर्ट सर्कीट जावन एका बंगल्याक पेटलो उजो. संजीवनी साखर कारखान्याक सरकारा कडल्यान मेळटलें अनुदान म्हण शेतकी खात्यान अधिसुचोवणी केल्या जारी. खाण याचिकेचेर सोमारा सर्वोच्च न्यायालयान जातली सुनावणी. गोंय मुक्ती दिसाक जी कार्यावळ करपाचे आसात तातूंत गोंयच्या कलाकारांकूच संद दिवची म्हण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीची मागणी. इतल्यान आरडीएक्स गोवा चॅनलाची कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgowa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. तेन भायर जिओ टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.